गोयच्यो पर्यावरण केसी एनजीटीच्या पुणे बेंचाकडल्यान दिल्ली बेंचाकडेन दिवपाच्या निर्णयाचेर गोयच्या एक्टिव्हिस्ट आनी आदोगातांचो बोवाळ पडले उपरांत आतां हायकोर्टान स्वेच्छात दखल घेतल्या। फुडले ऑर्डरी मेरेन हे प्रकरणात स्टेटस को दवरपाचो आदेश कोर्टान सोमारा दिलो। पुण्या सावन सध्या केसी दिल्ली ट्रान्स्फर करच्यो न्ही म्हणूनय सांगला। कोर्टान सिनियर आदोगाद सरेश लोटलीकाराक हे प्रकरणात हायकोर्टाचो आदोगाद म्हूण नेमला। एके वटेन काँग्रेस जाल्यार दुसरे वटेन कितलेशाच एक्टिव्हिस्ट एनजीओनी गोयच्यो पर्यावरण केसी पुणेच्यान दिल्ली खंडपीठा कडेन दितात म्हूण आवाज काडपाक सुरवात केल्या। एनजीटी बेंच फ्रॉम पुणे तो दिल्ली गेला, इट्स बॅड. It is against the interest of the coastal belt and more particularly of Goa. I mean to bring the bench, if possible, to Goa. I was Law Minister of India and I did that with Income Tax Appellate Tribunal. I created a branch of Income Tax Appellate Tribunal for Goa and it is functioning now for so many years. जे काम आमचे एक दिसान 1.5 दिसान जातालें तें आमकां आतां 4-5 दीस लागतले। आनी हो जो डिसिजन जो आसा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टाचो की एनजीटी जी पुना आसली गोवाचे ज्युरिस्डिक्शन पुना एनजीटी खाला आसली ती दिल्ली शिफ्ट केला, तिजे ह्या डिसिजनाचेर आमी निशेध करता। आनी आसा तो सिच्युएशन जे स्टेटस को आसा गोवा अंडर एनजीटी पुणे ज्युरिस्डिक्शन आसचे हे आमची मागणी। आमी ह्या डिसिजनाचो निशेध इतल्या खातीर करता कित्याक हो आनी एक पावल जावन आसा सरकाराचो जे आडखड्यो हाडटा आमच्या गोंयान जे मुवमेंट जाता, जे लँड ग्रॅबाचे विरुद्ध जे मुवमेंट जाता, एनवायरमेंट निसर्ग पर्यावरण जे म्हणटा ताका राखपाचो जो प्रयास चल्ला ताजेर तांकां हे सगळे संघटनाचे तांकां बाधा येता आनी संघटना सरकार आयकना म्हणून एनजीटीन वयता, नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलान वयता। सो ते आतां कशें तांकां थांबयतले जाल्यार ते ज्युरिस्डिक्शन काडटा आनी दिल्ली घालता, म्हणजे ताका आनी चड त्रास जावपा। सो दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय द गव्हर्मेंट टू स्टायफल द मुवमेंट इन गोवा। The new notification maintains all the states as it was before. Only Goa has been shifted from West Zone to Delhi. Which are the states which are in the West Zone? Gujarat, Maharashtra, Goa. Again, geographically the lowest in line. That is furthest from Delhi. That has been taken to Delhi. So there is a clear malified intention of the government that is so apparent. There is no logic to this. There is no explanation for this. That why should Goa be shifted all the way to Delhi when it comes to jurisdiction of the NGT? ताणें आजून हे इश्यूआचेर जाप काडूंक ना म्हणटच दिसता कशें सरकारूच इनवॉल्व आसा काय म्हणून हे शिफ्ट करपाक पुण्यातावन दिल्लीक। आनी हे लोकांन हाचो नोट करचो भोव करून जेन्ना आतां इलेक्शन्स आसात हे इलेक्शनाच्या टायमान हे कितें चलता आनी हे गोंयचें सरकार कितें करता तें बारकायेन तांणी नोट करून ताणें फुडलीं पावलां मारची। हायकोर्टान केंद्र सरकारा कडल्यान जाप मागल्या। केस 5 सप्टेंबराक दवरल्या। सध्या तरी पुणे एनजीटी बेंचाची स्थिती जैसे थे प्रकरणां पुण्यातूच। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।